नमस्कार, हांव एलिना फेर्नांडीस सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता। आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला एक ल्हानशी कथा। सजमतां सगळ्यांक तुमकां आवडटली म्हूण। तर आयकात म्हजी कथा घोव, बायल आनी भुरगीं। रात्रीची 10 वरां वाजलेली। रस्त्या वयल्यान येता वेता त्या मोटराचो आवाज कमी जायत गेल्लो। लाविना आपल्या कुडान बसून एकलेंच फुकार जावन रडटालें। ताचे तकलेन सगळोच घुसपागोंडोळ जाल्लो। ही चूक आमचे लागीं कशी जाली जायत काय म्हूण तें चिंतालें। सकाळीं दोतोरागेर चॅकअपाक गेल्लें तेन्ना दोतोरान लाविना गोरबेस आसा म्हूण सांगतोच त्या आनी ताजो घोरकार विलियम दोगांय चड दुखी जालेलीं। ह्या मार्गायेन तिसऱ्या भुरग्याक जल्माक हाडून आमचे लागीं घडचें ना अशें तें चिंतालें। व्हडली धूव 15 वर्सांचें डॉली आनी चेडो 11 वर्सांचो डेविड। विलियमाच्या इतल्या कमी पागाराचे जोडेन ताचें शिकप, न्हेसप, जेवण आनी कितल्योच हेर गरजो कशें सांबाळटलो तें चिंतून तें चड दुखेस्त जालेलें। इतल्यान लाविनाचो घोरकार विलियम कुडान भितर सोदता आनी तें रडटा तें पळोवन ताका सोजमावपाचो प्रयत्न करता आनी लाविनाक तूं एबॉर्शन कर म्हूण सांगता। आमकां दोगांच भुरगीं पुरो आनी देवान आमकां बाय आनी बाबा दिल्यात, तिसरी आनी कित्याक जाय? लाविना गोरबेस्त आसल्यार आतां 2 म्हयने जालेले आनी गोरपाट करूंक लाविनाचो जीव वयर सकयल जातालो। ही आनी देवान आमचेर कसली कास लायल्या काय म्हूण तें चिंतालें। लाविना आपूण गोरबेस्त आसा आनी एबॉर्शन करूंक चिंतालें म्हूण ही खबर आपल्या भावाक गमयता। ही खबर आयकून लाविनाचो भाव एकदम दुखी जाता आनी विलियमाक आनी लाविनाक आपली बरी बूद दिता आनी एबॉर्शन करिनाका म्हूण सांगता। लाविना, तूं गोरबेस आसा तें तुमचेर शिराप न्हय, पूण देवाचें एक व्हडलें बेसांव आनी देणें तुमच्या घराब्याक। ह्या भुरग्याक तुमी मारून उडयनाका, ह्या भुरग्याचो तुमी जीव काडिनाका। देवान जायत्या काजारी जोडप्यांक भुरग्याचें देणें फावो करूंक ना। जसो देव ह्या तुज्या तिसऱ्या भुरग्याक जल्मांत हाडटलो तसोच तो ताका पोसपाचें आनी व्हडलें करपाचें तुमकां रस्तो दाखयतलो। इतलीं वर्सां देवान तुमकां आनी तुज्या भुरग्यांक पोसूंक ना? देवान तुमकां उपाशी मारली? बाबाच्या उतरांनी जायते सोत आसा म्हूण लाविनाक आनी विलियमाक दिसलें। देवाक जाय जाल्यार दोंगर पासून हालोवंक जाता। 9 म्हयने भरल्या उपरांत लाविना एका सुंदर सुकुल्ल्या भुरग्याक जल्म दिता। भुरग्याच्या रुपाक पळोवन ह्या भुरग्याक जल्माक हाडून तांणी चूक केली अशें तांकां दिसलें ना। धाकटें बाय ग्रेस जल्माक घेवन 8 दिसांनी ऑफिसान विलियमाचें प्रमोशन जालें। देव आपले रोसणेक केन्नाच साणिना। देवान विलियमाचे फामिलीक कांयच उणें करूंक ना। आतां वर्सां बोलांडलीं। बेबी ग्रेस वाडोन व्हडलें जालें, शिकपाक एकदम हुशार आसलें। लाविनाची व्हडली धूव दुबय नोकरी करूंक लागली आनी थोड्या वर्सांनी काजार जाली आनी आपल्या घोवा सांगाता दुबय रावताली। डॉलीन विलियमाक आनी लाविनाक दुबय भोंवडावन हाडली। दाविदाक बरी नोकरी फावो जाली। देवान तांकां कांयच उणें करूंक ना। ही फामील केन्नाच पादिसेर जावंक ना। ही इस्तर सगळ्या घोव बायलांक एक लिसांव। एबॉर्शन करप प्रश्नाचें सोल्युशन न्हय, भुरग्याक कुसव्यान मारप एक व्हड पाप। देव दिता आनी देव सांबाळटा। वंतरला वयल्या सुकण्यांक देव पोसता आनी रानांतलीं झाडां देव शिंवता। देखून गोरबेस आसलेल्या वस्तुऱ्यांक म्हजें मागणें, भुरग्याक जल्माक हाडात, ताका हो संवसार पळोवं दी, ताका जिवीत साकूं दी। म्हजें खालतें मागणें आयकोन सजमतां तुमी केन्नाच करची ना म्हूण एबॉर्शन। देव बरें करूं। सजमतां सगळ्यांक तुमकां ही म्हजी कथा आवडली म्हूण। कोंकणी उलोय, लंडन फुलोय।
आवाज रेडियो 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन UK. मोग आसूं दी.